राज्या सयत देशांत लेगीत कोरोना आनी H3N2चे दुयेंती वाडत आसा। ताका लागून कांय लोकांक मास्काचो वापर करप गरजेचें जाला। दोतोरांनी लेगीत लोकांक गर्देच्या थळांचेर मास्क वापरपाचें आवाहन केलां। जानेवारी ते मार्च आनी ऑगस्ट ते ऑक्टोबर हो कोरोना वाडोवपी काळ आसा। तातूंत आतां H3N2 दुयेंसां वाडपाची लक्षणां वाडत आशिल्ल्याची कारणान हॉस्पिटलांनी लेगीत दुयेंसींची गर्दी वाडत आसा। चड काळ उरपी थंडी, ताप, खोकली ह्या सारखी दुयेंसां सध्या लोकां मदीं वाडलेली दिसून येता। ताका लागून भलायकी बरी दवरपाक आनी दुयेंसां पासून सादूर रावपाक सध्या मास्काचो वापर गरजेचो आसा। मास्कां विकत घेवपा खातीर फार्मासींनी आनी दुकानांनी गर्दी वाडिल्ली दिसून येता। तशेंच मास्कांनी दर लेगीत बरीच वाडल्या।